लोकसभा सभापती ओम बिर्ला हांचे विकसित भारताच्या संकल्पनेविशीं आमदारांक मार्गदर्शन करपाच्या खासा सत्रांचेर बिरेस्तारा विरोधी पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी गैरहजर रावन बहिष्कार घालो। हे सत्र आयोजित करतना आमकां आपोवंक ना असो आरोप विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांणी केला। गोंयांत लोकशाय न्हय हुकुमशाय चलता। हांगा विरोधकांचो आवाज दामपाचो यत्न सत्ताधारी पक्ष करता अशेंय युरीन म्हणलां। सरकारान नवे कायदे आनी धोरणां चालीक लावचे पयलीं तांचे विशीं लोकांकडे चर्चा करपाक जाय। पंचायत, नगरपालिका, विधानसभा, लोकसभा अशा महत्वाच्या कायदे बदला विशीं आनी नवीन कायदे चालीक लावचे पयलीं चर्चा जावपाक जाय। ह्या चर्चेत सर्वसामान्य मनशांची मतां जाणून घेवपाक जाय अशें मत लोकसभेचे सभापती ओम बिर्ला हांणी व्यक्त केलां। खंयचे सरकार आसूंये, एक बरें निपक्षपाती आनी जबाबदार सरकार दिवपाची तांक त्या सरकारात आसपाक जाय अशें मत बिर्ला हांणी व्यक्त केलां। विकसित भारताची संकल्पना फुडें व्हरतना गोंयांत लेगीत उदरगतीचे बाबतीत फुडें सरपाक जाय अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें। लोकसभेचे सभापती ओम बिर्ला गोंय दौऱ्यार आयल्यात। बिरेस्तारा तांणी विकसित भारताचे संकल्पनेविशीं आमदारांक मार्गदर्शन केलें। ह्या वेळार मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयतालो। वाळपयकारांक बेळगांव वचपा खातीर आतां फक्त 70 किलोमीटर अंतर हुंपचें पडटलें। ठाणे पंचायतींतल्या पाली मार्गान रस्तो पुराय जाला। ताका लागून लोकांची बरी वेवस्था जाल्या। हो रस्तो येरादारी खातीर उक्तो केलो, मात ह्या मार्गावयल्यान अवजड वाहनांक पुराय बंदी घाल्या। पाली मार्गान रस्त्याची सुविधा दिल्ल्यान ठाणे पंचायतींतल्या सुर्ला गांवांत आतां सहजतायेन वचपाक मेळटलें। सुर्ला गांव ठाणे पंचायतींत घाला, मात पंचायतीच्या कार्यालयांत वचपा खातीर गांवच्या लोकांक केरी मार्गान वचपाचें पडटालें। ताका लागून तांकां सुमार 35 किलोमीटर अंतर हुंपचें पडटालें। ह्या रस्त्याक लागून हें अंतर सामकेंच उणें जालां। आसगांव सोनारखेड रस्त्यावयल्या वन वेचो गोंदळ बेगीनूच सुटावो करतली अशें आश्वासन शिवोलची आमदार डिलायला लोबोन दिलें। वन वे कळपा खातीर रस्त्याच्या दोनूय वटेन सुचोवणी तक्ते लायतली। वन वेक लागून निर्माण जाल्ल्या गोंदळा विशीं गोमंतक टीव्हीन केल्ले बातमेची दखल घेवन हो निर्णय घेतला। ही समस्या सुटावी करपा खातीर प्रस्ताव धाडून दिल्ल्याचेंय तिणें सांगलें।
शिरगांवच्या देऊळवाड्याचेर गुलमोहराचे व्हडले झाड पडून 2 घरां आनी टॉयलेटीची मोडतोड जाली। हे घडणुकेत 2 लाखां परस चड रुपयांचे लुकसाण जालें। झाड कोसळ्ळें तेन्ना घरांत एक बायल आशिल्ली, मात हेर वायट घडणूक टळ्ळी। बुधवारा सांजे ही घडणूक घडली। दिवचलच्या उजो पालोवपी दळाक खबर मेळटकीच दळाच्या जवानांनी मजत कार्य हातांत घेतले। टाळ मृदुंगाचो गजर आणि श्री विठ्ठलाच्या नावाचो जयघोष करीत श्री रामकृष्ण हरी वारकरी संस्थेच्या विठ्ठल भक्त वारकऱ्यांनी पंढरपूर वचपाक वाट धरल्या। बिरेस्तारा सकाळी गावकारवाडो दिवचलच्या श्री शांतादुर्गा देवीचे आशीर्वाद घेऊन या वारकऱ्यांनी पंढरपूर वचपाक पायवारीक सुरुवात केली। पायवारीक सुरुवात करतना देवस्थान समितीच्या वांगड्यांनी वारकऱ्यांक परबी दिली। आषाढी एकादशीक पंढरपूर चंद्रभागा तीराचेर भरपी विठ्ठल भक्तांच्या मेळ्यात ही वारकरी वांटेकार जातले। या वारकऱ्यांमदी बायलांचोय आस्पाव आसा। ग्रेसिनाक फुडल्या शिक्षणा खातीर लागपी कसली मजत करतलो अशें आश्वासन आमदार आंतोन वाजान दिलें। नीट परीक्षेत गोंयांत पयले आयिल्ले ग्रासिना कोलासो हाका ताच्या घरा कडेन वचून परबी भेटयल्या उपरांत आमदार उलयतालो। मजगतीं नीट परीक्षेत गोंयांत पयले येवपाक आपल्या पालकांनी आनी शिक्षकांनी तेंको दिलो। फुडल्या दोतोराचें शिक्षण घेवपा खातीर दिल्लीच्या बऱ्या कॉलेजींत वतले अशें नीट परीक्षेत गोंयांत पयले आयिल्ले ग्रासिना कोलासोन सांगलें। म्हापशेचो आमदार खुर्चे खातीर मुख्यमंत्र्याक दाखोवपाक सोदिना, पूण थळाव्या लोकांक दुखोवपाक शकता असो आरोप काँग्रेस वांगडी संजय बर्डेन केला। म्हापसा खोर्ले साको मुंगरलो, ताचेर फोणकुलाय पडल्या, पूण म्हापसा पालिका कानार केस ओडून वोग्गी बशिल्ली आसा। पालिकेन आपली कामां वेळार करची तशेंच आमदारान हांचेर लक्ष दिवचें अशी मागणी संजय बर्डेन केल्या। बिपरजॉय चक्रीवादळाक लागून गुजरात आणि पाकिस्तानाच्या दर्यादेगांचेर वादळाची स्थिती निर्माण जातली, जाल्यार सध्या चक्रीवादळाचो वेग 125 ते 135 किलोमीटर/आर आसा, अशी माहिती भारतीय हवामान विज्ञानान दिल्या। गोंयांत बिपरजॉय चक्रीवादळाचो धोको अजून कायम आसा। दर्या खवदळिल्ल्यान व्हडली ल्हारां नेटान येतात, ताका लागून दर्यांत वचचें न्हय अशी शिटकावणी हवामान खात्यान दिल्या। दर्यादेगेर धोक्याचे बावटे लायिल्ले आसा, अशें आसून लेगीत कलंगूट दर्यादेगेर पर्यटक आपलो जीव धोक्यांत घालून दर्यांत देंवतना दिश्टी पडटा। तशेंच फोटो काडपाक मनाय आशिल्ल्या सुवातांचेर वचून फोटो काडटनाय दिश्टी पडटा। प्रशासनान हाचेर खर कारवाय करपाची गरज आसा।
आयकर खात्याच्या गोंय फाट्यांचो रियल इस्टेट उद्देजकांच्या मालमत्तांचेर धाडी घालप चालूच आसा। पणजे, म्हापशां, आसगांव, अंजुना, वागातोर, शापोरा, काणक्यां ह्या वाठारांनी आयकर खात्यान चड धाडी घाल्ल्याचें कळटा। म्हायती मेळोवपा सयत सर्वेक्षणा खातीर ह्यो धाडी घाल्यात अशी म्हायती गोपांनी दिली। बांदकाम प्रकल्प उबारपी रियल इस्टेट उद्देजकांचेर ह्यो धाडी घाल्यात। गोंया सयत मुंबय, दिल्ली, नोएडा, अमृतसर ह्या शारांनी आयकर खात्यान धाडी घाल्यात। धाडी घाल्यार रियल इस्टेट उद्देजकांचे भारत तशेंच हेर देशांनी हॉटेलांचे उद्देग आसात। सरकारी नोकऱ्यांच्या पदभरतीत घराण्यांतल्या सगळ्या सोयऱ्यांची नेमणूक करप, विश्लेबाजी आनी भ्रष्टाचार करपी घराणेशाही चलोवपी पक्षांचेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी खर टिका केली। रोजगार नेमणुकांनी पयशे घेवपाक दरपत्रक निश्चित करून लुटपी पक्षाकडेन आपल्या तरणाट्यांचो फुडार सोंपोवचो काय सध्याच्या सरकाराच्या सुरक्षीत हातांत तांचो फुडार दिवचो हे देशान थारावचें अशें आवाहन मोदी हांणी केलां। गोंय विद्यापीठात मल्टीटास्किंग स्टाफ म्हणून काम करपी 25 कर्मचाऱ्यांक अचकीत कामावयल्यान काडून उडोवपाची बेकायदेशीरपणां जाल्यांत। तशेंच तांच्या बदला नव्या दुसऱ्या उमेदवारांची भरती करपाचें कारस्थान विद्यापीठाचें प्रशासन करता असो आरोप गोंय काँग्रेसीन केला। हे विशीं रजिस्ट्राराची भेट घेवन 15 दिसां भितर हो प्रस्न सुटावो केलो ना जाल्यार आंदोलन करपाची शिटकावणी काँग्रेसीन दिल्या। हालींच जाल्ल्या MTS परीक्षेत ह्या अणभवी उमेदवारांक फेल करून दुसऱ्या उमेदवारांची नोकर भरती करपाचें विद्यापीठाचें प्रशासन येवजिता असोय आरोप काँग्रेसीन केला। गोयच्या धरणांनी फावो ते प्रमाण उदक आसा जे 50 ते 60 दीस गोयच्या लोकांची तान भागोवपाक शकता अशें उदका स्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकाराचें म्हणणें आसा। गोंयांत उदकाचें संवर्धन तशेंच वॉटर हार्वेस्टिंग सारकिल्यो येवजणा हाडटले अशेंय तांचें म्हणणें आसा। गोंयांत पावस आठवडोभर फुडें गेल्ल्या विशयाचेर मंत्र्यान गोंयकारांक धीर दिला। मोल्या जावपी केंद्र सरकाराचो तमनार प्रकल्प आता पुरायपणान कर्नाटक सरकाराचेर अवलंबून आसा। कर्नाटकांतलो सरकार बदलल्या कारणान तांकां हो प्रकल्प पुराय करपाक जाय काय नाका हें कळपाक मार्ग ना, पूण फुडल्या 2 म्हयन्यां भितर ताचें मत स्पश्ट जातलें अशी म्हायती वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारान दिली। तशेंच हो प्रकल्प करपा खातीर हजारांनी झाडांची कत्तल केल्या।
ज्या मनशांक गोंयकारांचो अभिमान आसा तशेंच गोंयच्या तरणाट्यां मदली बेरोजगारी ना जावची अशें दिसता ताणें अशा भ्रष्टाचारांत वांटो घेवचो न्हय अशें मत कोंकणी साहित्यीक उदय भेंब्रेन मांडलां। केंद्र सरकाराच्या महत्वाकांक्षी रोजगार मेळाव्याक 126 जाणांक नियुक्तीपत्रां वांटलीं, पूण तातूंत फकत 2च गोंयकारांची नांवां आसात। उरिल्ल्यो सगळ्यो नोकऱ्यो भायल्या राज्यांतल्या तरणाट्यांक दिल्यात। केंद्रीय पर्यटन मंत्री श्रीपाद नायकान अशा चिंकणांत वांटो घेवचो न्हय अशें उदय भेंब्रेचें म्हणणें। लोकसभेचे सभापती ओम बिर्ला हांचे कडल्यान गोंयचो सभापती रमेश तवडकर हांणी अपात्रता याचिका बेगोबेग कशी निकालात काडची ते विशीं खासा मार्गदर्शन घेवचें आनी गोंयच्या ज्या आमदारांचेर अपात्रता याचिका दाखल आसात ती निकालात काडची असो थोमणो केपेचो आमदार एल्टन डिकोस्टा हांणी मारला। जे प्रमाण राहुल गांधीक लोकसभेंतल्यान 24 वरां भितर अपात्र केला तशेंच आतां गोंयच्या सभापतीन अपात्रताय आमदारा विशीं अशेंच करचें अशें एल्टन म्हणटा। शाश्वत पद्दतीन उदरगत करपी तशेंच विकसीत भारतांतले सर्वांगीण उदरगत जाल्ले गोंय हे देशांतलें पयलें राज्य थारूं येता असो विश्वास लोकसभेचे सभापती ओम बिर्ला हांणी व्यक्त केला। 2030 मेरेन आपल्या राज्याची शाश्वत पद्दतीन उदरगत करात अशें आवाहन केंद्र सरकारान देशांतल्या दर एका राज्याक केलां। मात गोंयची उदरगत करपाची वेगवान क्षमता पळयत जाल्यार गोंय शाश्वत उदरगत करपाची मोख सगळ्यान पयलीं चालीक लावपी राज्य जावं येता अशें ओम बिर्ला हांणी सांगलें। ₹350 कोटी खर्च करून सालिगांव हांगा उपकेंद्र उबारून लायटीची समस्या सुटावे करतले आनी हे खातीरची निविदा आमी 15 दिसां भितर काडटले अशें वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारान सांगलें। साश्टी आनी वाळपय वाठाराक सतावपी लायटीची समस्या सुटावी करपाचें उतर सुदिनान दिलां। मणिपुरान चर्ची लासल्यो, कुस्तीपटूंक अन्यायाआड रस्त्यार देंवचें पडलें, नुस्तेकारांचे प्रस्न थंयच आसात हाचेर कोणूच उलोवपाक तयार नात अशें कित्याक? बाणावलेचो आमदार वेन्झी वेगसान प्रस्न विचारला। विकसीत भारत संकल्पनेचेर आमदाराक मार्गदर्शन करपाक लोकसभेचे सभापती ओम बिर्ला आयिल्ले। हे कार्यावळीचेर आम आदमी पार्टीच्या आमदारान बहिष्कार घालो।
फातोडा कदंबा बस स्टँडा कुशीक मडगांव नगरपालिका आता कोयराच्यो राशी तयार करून दुसरो संसडो तयार करपाक सोदता असो आरोप थळावो नागरीक मिलाग्रीस फर्नांडीस हांणी केला। फाटल्या 6 वर्सां सावन हांगा कोयर हाडून नगरपालिका उडयता, ताका लागून हो वाठार बुरसो जाला, तशेंच बायो पेड्ड्यार जावपाक लागल्यात। ते शिवाय डेंग्यू आनी मलेरियाची दुयेंसां वाडल्यात। नगरपालिकेन हो प्रस्न एका म्हयन्या भितर सुटावो केलो ना जाल्यार न्यायालयांत याचिका दाखल करतलो अशी शिटकावणी मिलाग्रिसान पालिकेक दिल्या। कलंगूटचो आमदार मायकल लोबो आणि पेडणेचो आमदार प्रवीण आर्लेकर हांणी संपर्क से समर्थन या अभियाना खाला टिफिन पे चर्चा कार्यावळ आयोजित केल्ली। या कार्यावळीक लोकांचोय बरो प्रतिसाद आशिल्लो अशें आमदाराचें म्हणणें। गोंयच्या जनतेन तशेंच भाजप कार्यकर्त्यांनी असोच भाजप पक्षाक तेंको दिवचो असो उलो आमदार मायकल लोबो आनी प्रवीण आर्लेकरान मारला। साखळेच्या 16 दुकानांच्या भाड्याचो प्रश्न पयलेच बसकेक सुटावो जालो अशें साखळे पालिकेची नगराध्यक्ष रेशमी देसायान सांगले। सरकारान घाल्ले भाडे ह्या 16 दुकान धन्यांक परवडत नाशिल्ल्यान तांणी दुकानाचे भाडे कमी करचे म्हणून मागणी केल्ली। नगरपालिकेच्या मंडळाच्या बसकेत ह्या विशयाचेर खोलायेन चर्चा जाली आनी दुकान धन्यांच्या हिता खातीर दुकानाचे भाडे कमी घेवपाक परवानगी दिली। देखून ह्या दुकानदाराचो बरोच तेंप प्रलंबीत आशिल्लो प्रस्न कितल्याशाच वर्सां उपरांत सुटावो जालो। बुधवारा साखळे पालिकेची पयलीच बसका जाली। ह्या बसकेक मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आनी हेर नगरसेवक हाजीर आशिल्ले। मांद्रे ग्रामपंचायती वतीन माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांनी वयान आयिल्ल्या चलयांक खातीर सॅनिटरी पॅड्स विलो लावपा खातीर इन्सिनरेटर मशिनां उपलब्ध करून दिल्यात। आरोग्य, शिक्षणीक आणि शेती वेवसाय अशा 6 क्षेत्रांत आमी सहकार्य करतले। हेर कसलीय मदत लागल्यार लेगीत आमकां कळयात। मांद्रेचो गांव आमी सुजलाम सुफलाम करूया अशें मांद्रेचो सरपंच अमित सावंतान ह्या वेळार लोकांक संबोधीत केले।